एज्रासाच्या पुस्तकावेलें वाचप. दारियोस राजान युफ्रातासाचे पोलतोडच्या प्रांतांतल्या अधिकाऱ्यांक अशें बरयलें. जुदाच्या अधिपतीक आनी जुदेवाच्या जाणट्यांक देवाचें मंदीर बांदूंक दियात. आदलेच सुवातेर देवाचें मंदीर ताणें बांदचें. हें देवाचें मंदीर नव्यान बांदूंक तुमी कशे भाशेन जुदेवाच्या जाणट्यांक आदार दिवंक जाय ते विशीं हांव असो हुकूम घालतां. हे लोकांची मजुरी रोकड्या रोकडी आनी चुकोय नासतना राजाच्या येणावळींतल्यान फारीक करची. ही येणावळ युफ्रातेसाचे पोलतोडच्या प्रांतांतल्या लोकांचो दोन. हांव दारियस हें फर्मोण परगट करतां. तें आसा तशें पाळचें. आगेव प्रवाद्यान आनी जाकार्यास इदोयच्या पुतान दिल्ल्या दिरान जुदेवाच्या जाणट्यांनी बांदपाचो वावर फुडें व्हेलो. इस्रायलाच्या देवाच्या हुकुमा प्रमाणें आनी सिरियस आनी दारियस हांच्या फर्मोणा प्रमाणें सगळें बांदप तांणी संपयलें. आदार म्हयन्याच्या 23व्या दिसा हें मंदीर बांदून तयार जालें. दारियोसाच्या राजवटकीच्या 6व्या वर्सा हें घडलें. इस्रायलितांनी याजनिकांनी लेवितांनी आनी परदेसांतल्या सोम्यार तांणी 100 बैल, 200 व्हड मेंढरे, 400 ल्हान मेंढरे आनी आख्या इस्रायलाच्या पातकां खातीर फारीकपणाचें बलिदान कशें इस्रायलाच्या कुळां प्रमाणें 12 बोकडे पेटयले. मागीर मोइजेसाच्या पुस्तकांत आसा तशें जेरुसल्यांत देवाच्या मंदिराचे सेवेक आपल्या वर्गा प्रमाणें ताणें याजनीक नेमून दिले. पयले म्हयन्याच्या 14व्या दिसा तान परतून आयलोल्यांनी पास्कांची परब समोरंबली. एकूच मनीस जाले परी लेवितांनी आपचीच शुद्धी केली. ते सगळे नितळ आसले देखून परदेसांत तावन आयिल्ल्या खातीर आपल्या सांगात्या याजनिकां खातीर आनी आपणाचेच खातीर ताणें पास्कांचें बलिदान केलें. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पराच्या घरा संतोशान वचूया. सर्वेस्पराच्या घरा वचूया ही उतरां म्हज्या कानार पडटांच केदो व्हड संतोश म्हाका भोगलो. आमी पावल्या जेरुसल्या. तुज्या दारवंट्याचेर आमची पावलां. तुजे भितर रिगले आमचे पांय. जबाब. सर्वेस्पराच्या घरा संतोशान वचूया. मजबूत एकेच बांदावळीचें अशें बांदून काडलां आमचें जेरुसलेम. थंयसर कुळां चडून वेतात. सर्वेस्पराची कुळां तीं. जबाब. सर्वेस्पराच्या घरा संतोशान वचूया. थंय सर्वेस्पराचें नांव वाखाणूंक इस्रायलाचो कायदो. थंयसर मांडल्यात मनसुबेचो सदरो, दाविदाच्या घराण्याचो सदरो. जबाब. सर्वेस्पराच्या घरा संतोशान वचूया. उद्गार.
देवाची उतर आयकतात आनी पाळटात ती सगलीं सुभागी. Solves foran soy, soy, solves foran soy, solves foran soy, soy. Solves foran soy, soy, solves foran soy, solves foran soy, soy. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजूक मेळूंक ताची आवय आनी ताची भाव भयण पावून सोडली. लोकांची खेत आसली देखून ताचे चडशीं ताका लागीं येवंक जायनासलें. कोणें तांकां अशें सांगलें, तुजी आवय आनी तुजी भाव भयण भायर रावल्यांत आनी तुका पळोवंक सोदतात. पूण ताणें जाप दिवन म्हणलें, देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात ती म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. मुखेल वळ. देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात ती म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. नियाळाक आदार. जेन्ना एक मोगी आपल्या मोगाचें उतर आयकता आनी पाळटा तेन्ना तीं एकामेका सवें रिगून रावतात आनी मोग, मान आनी विश्वासीपण दाखयतात. तशेंच घोव बायल लग्ना दिसाक दिलेलें उतर काजारी जिवितांत पाळूंक वावुरतात तेन्ना तांच्या मोगाचे बांदपास घोट जात वेता. निवडून आयिल्लो आमदार वो फुडारी जायतें सांगतात आनी प्रवचन दितात, पूण पोरजेचे प्रश्न, हुस्के आनी दुखी आयकूंक वेळ काडिनात. आयच्या शुभ वर्तमानांत हेंच आमकां मेळटा. देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात तांचे ताय जेजू आपली दया, विश्वासीपण खुणायता आनी फामिलीची सोयरीगत जोडटा. देवाचें उतर आयकप आनी पाळप जेजू आपल्या जिवितांत करूंक बारी वावुरलो देखूनच देवाक जेजूचो व्हड अभिमान भोगता. अशें म्हणलेलें आसा, आमकां 2 कान आनी फकत एकूच तोंड दिलां, कित्याक आमी थोडें उलोवंक आनी चड आयकूंक. आयच्या काळार आमी पळयता आयकूंक कोण सोदिना, सगल्यांक आपल्याचेर सांगचें आसा. आयकप हो एक व्हड आनी गरजेचो गूण. जायतीं भाव भयणां आपणाक आयकयतलो कोण ना म्हूण निराशीपणान आपलें जिवीत सारतात. भाग्यवंत कॉस्मोस आनी दामेन्याव भाशेन देवाचें उतर आयकूंक आनी पेल्यांक कान दिवन समजून मोयपासान सेवा करूंक वावरूंक गरजेचें. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, देवाच्या उतराच्या स्फूर्तीन दुसऱ्यांचे प्रश्नांत, दुखांत वेळ दिवन आयकूंक वावुरया.